येवकार, हांव श्वेता गांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. स्मार्ट सिटीच्या नांवान पणजे चल्ल्या अंधाधुंदी. गोगलगाईचे गतीन चल्लां काम. केन्ना सोंपतलें कोणाक ना खबर. आमदाराक विचारल्या तांणी अभियंतो आनी मुखेल सचिवाचेर घालो भार. बंदी आसूनय नेटान चल्लां रेंव काडपाचें काम. अधिकारी पयशे खावन दितात बेकायदेशीर कामाक पालव. काँग्रेसीचो आरोप. विजिलन्साक भेटयलें निवेदन. सोदून काडात भ्रष्टाचाऱ्यांक, मागला काँग्रेसीन. आयतारा घोळटलो वारो, पूण गरम उरतलें हवामान. बोट दनयाक दर्यांत वचपाक मेकळीक. हवामान विभागाचें ग्रीन सिग्नल. आनी आतां हाच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. स्मार्ट सिटीच्या नांवान पणजे अंधाधुंदी चल्ल्या. गोगलगायेचे गतीन काम चल्लां. आमदारान जबाबदारेचो बुडकुलो अभियंतो आनी मुखेल सचिवाचेर फोडला. तशें जाल्यार ह्या प्रकल्पांत आमदाराची भुमिका कितें काय, आनी तो जापसालदारकी घेना जाल्यार ताचें श्रेय कोण घेता? अभियंते काय मुखेल सचिव? सगळे प्रश्नच प्रश्न. पणजेकार विटल्या ते विटल्या. पणजेय विटल्या आसतली हातूंत दुबाव ना. चडशे रस्ते एकतर्फी वा पुरायपणान बंद आसात. वाहनां फोंडकुलांनी पडपाच्यो घडणुकोय घडल्यो. हे सगळे आसून लेगीत थळावो आमदार आंतासियो बाबूश मोन्सेरातान पणजे हुंवार येवं वा आनीक कितें जावं, जबाबदारेंतल्यान स्वता हात वयर केल्यात आनी पुराय भार अभियंत्यांचेर धुकल्ल्या. आयकात ताका. ते फुटून गेले पळय. आतां जे काम चलता न्हू, ते टेक्निकली मनीस आर इनवॉल्वड इन दॅट. Engineers and all are doing the work. They are supervising the work. It is ultimately responsibility will be their responsibility. So then let us just wait and see what is going to happen. But फाल्यां बोलली जाल्यार लोक तुमचेच कडेन येतले न्हू. आमी तुमकां ब्लेम करतले न्हू, कित्याक पणजेचो आमदार तूं. अरे पणजेचो आमदार हांव फॉरेन घेवन हांव फंडान थिंगा ना न्हू. इट इज इंजिनियर आहा मरे थिंगा, ते काम करता मरे. अल्टिमेटली who will be blamed? It will not be blamed. I am not going to take. I will be taking basically, and I will hold them responsible basically if there is any this thing water logging and all. So that is the reason even CM has said today back again we will have another review meeting as far as smart city is concerned. केन्ना घेतली मीटिंग? घेतले CM. पण तुमकां दिसता ऑन ट्रॅक काम अजून बंद करूंक ना कामां चालूच आहा. एज प्लॅन चालू आहा. And ultimately, chief secretary, main is as far as smart city is concerned, chief secretary is the main. He is the chairman of the smart city. Then MD is amche collector. So responsible. These people are responsible actually. We are members of that district. I am just monitoring it. मागीर आमदाराची जापसालदारकी कितें हो जायत्या थळाव्या लोकांच्या मनातलो प्रश्न. शाराचे अवतिकायेचेर आदलो नगराध्यक्ष मॅनियन दा क्रूज हाणें खर टिका केली. आयकात. कित्याक लोकांनी तुमकां निवडून हाडले, जावं MLAची जावं म्युनिसिपालिटीचे, हे लोकांनी हाडून हाडले. सो आतां येवचे पडले कित्याक तेच लोक इतले फ्रस्ट्रेटेड जाले आनी लोकूच म्हणूंक लागले हें कितें चल्लां म्हणून आमकां येवचे पडले. कित्याक आतां तूं आमी पणजेन वचत जाल्यार डेली कार्नावाल तांबडे जावन येता आनी कॉमन मॅन म्हणटा तो आसतना कॉमन मॅनाक कांय जायना म्हणटा. आतां म्हाका एक गमना, कॉमन मनीस म्हणटा ते कोण? जे कोणाच्या फाटल्यान चमचागिरी करता ते कॉमन मॅन, ओ कॉमन मॅन जे तूं बरो मनीस, बरी म्युनिसिपालिटी म्हणून येताले, हे कॉमन मनशाक त्रास जायना, हे कोण ते म्हाका गमोवंक जाय. म्हणून आयज हांव मिडियार म्हणलें गमोवंक जाय, सांगूंक दी कितें चल्लां पळय तें. म्हणजे तुम्ही आता जे स्मार्ट सिटीचे इतले हे जाता इश्यू जाता, तुम्ही एक पासून घेऊन येते मुद्दो. तेच सांगलां, स्मार्ट सिटी स्टार्ट केली पयलीं तेणी अपेस्त घातलें, वो एलिगेशन पास केल्ले एक्स MLAचेर आमचो कोण सिद्धार्थ कुंकोलीकर. तेणें अशें केलें, तेणें तशें केलें म्हणटकूच ही एक हायप केली. म्हणजे आपूण एक बरो मनीस, आपूण हें करून तेका म्हणजे उदयाचोय तेणें हेल्प घेतलो, उदयानूय तेका कातलो. सगळ्या लोकांनी पळयलां कितें चल्लें तें. अल्टिमेटली आतां तुवें स्मार्ट सिटीचें घेतलें, तुवें कितें म्हणून उजवाड दाखयलो? उजवाड कांयच दाखोवंक ना. आतां तूं सांगता बिफोर मॉन्सून्स तूं कंप्लीट करतलो म्हणून. हें वचन तुजें, जशें तुवें वचन दिल्लें ते 100 डेजांनी आपूण कझिनो बंद करतलो म्हणून, तो टायप तेजो हें स्टेटमेंट. स्मार्ट सिटी करता म्हणटा ते खंयच्यान स्मार्ट? 7-8 गाडयो पंदाक गेल्यो, तेका प्रॉपर हें ना, सुपरविजन ना. कोण काडून दर्यांतलें उदक घालून
सिमीट कालोवन घालता तेजेर सुपरविजन ना. आनी आयज तूं सांगता इंजिनियरांचेर फुडें हांव करतलो म्हणून आपूण, जाल्यार तूं चीफ आसून कसलो फायदो? पूण विडंबन म्हटल्यार मुख्यमंत्री स्वता मेर्शे जंक्शना सयत शारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांची तपासणी करपाक गेला. आनी तो जाय जाल्यार सर कॉन्क्रिटान रिएन्स्टेट करया म्हणजे तें बरें जातलें. कॉन्क्रिटान रिएन्स्टेट हय हे बाकीचे जे आसा ते बेगीन गव्हर्नमेंट कवर्स ओवर इट. मोन्सेराताच्या मतदारसंघातली राजधानी सद्याक झुजामळा परस कमी दिसना. काम सुरू करचे पयलीं योग्य येवजण आंखची अशी शिटकावणी जायत्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिल्ली, पूण कांयच जालें ना आनी पणजे आनी शाराक भेट दिवपी लोकांक एक त्रासदायक अणभव घेवचो पडटलो. थळावो आमदार कितें म्हणपाक सोदता आनी ताचे बाळक आनी नगराध्यक्ष रोहित मोन्सेरात ताचो पूत आयकात. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, श्यामचारी, सुभाशीश गोवेकार आनी निखिल जल्मी. सरकारान गोंय नितळ दवरपा खातीर साबार मोहिमो चालूक लायल्यात खऱ्यो, पूण कांय बेशिस्त लोकांक शिस्त म्हणटात ती कळना. चिखली ते सेंट जसिंतो देवतेर पुराय रस्तो सध्या कोयराच्या राशींनी भरला. थळाव्या अधिकाऱ्यांनी पावसा पयलीं हातूंत लक्ष घालून फावो ती पावलां उखलची थळाव्यांनी मागला. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. आम्ही आता सध्या हा आहे चिकालीम स्लोप जे वालीस जंक्शन टू जे जसिंतो आयलंड हा ह्या स्लोपाचेर आनी तूं पळोवंक शकता की फाटल्यान हांगा एक बोर्ड लायल्लो हांगाच की नो लिटरिंग. पूण पळोवपाक गेल्यार हांगा जे लोक येता वयतात बिकॉज हांगा जे ट्रॅफिक हा हे ट्युरिस्ट येतात जे एअरपोर्टार लँड जातात ट्युरिस्ट येतात. हांगा नियर बाय MS कॉलेज हा तशेंच सगळे जे चिकालीम दाबोलीम येवपी लोक हांगा ह्याच रस्त्यान यूज जाता. पण ह्या रस्त्याच्या सायडीक जर पळयत जाल्यार सगळ्याक लिटरिंग चालू आसा, हांगा गार्बेज उडप चालू आहा. तुम्ही पळोवंक शकता की ह्या सायडीसून जर पळयत जाल्यार हांगा गादयो उडयल्या, गार्बेज उडयल्या, टोटल वेस्ट हांगा उडप चालू आहा. हांव तुमकां दाखोवपाक सोदता की म्हाज्या ही सकयल जी एरिया आहा हांगा ही जी गार्बेज हा ही टोटली लोकांनी हाडून उडयता आनी हांगा डेब्रीज उडप चालू आहा. आनी ही जी सकयल पळोवंक शकता की सकयल एक गांव आसा, हे वायल्ड लायफ हांगा रावता आसता आनी ह्या वायल्ड लायफाक हेचो धोको आहा. आमी हालींच जे रानान जे उजो लागता तेचेर पळयलें. पूण ही गार्बेज जर जंगलान ज्या फॉरेस्ट एरियेन वयता, जसो हांगा जर रानटी जनावर आहा तांकां कितको हार्मफूल जावंक शकता. जशें तूं पळयता प्लास्टीक आहा, थर्मोकॉल्स आहात आनी गादयो आहात, वेरियस भाशेचे हांगा गार्बेज आहा. ती एक जी आहा ही वायल्ड लायफाक जायतो त्रास जाता. तशेंच हांगा जे सकयल विलेज आहा जे लोक रावतात हांकां भरपूर त्रास जाता. तेन्ना हांगासले लोकल्स तशेंच हांगा जे सोशल वर्कर आहा तांची मागणी आहा की
ही जी गार्बेज हा ही क्लियर करची. तशेंच तेंची मागणी हा की प्रत्येक मनशाची एक जबाबदारी आसता की गार्बेज ही लिटरिंग करपाक जायना, उडोवपाक जायना. आनी गार्बेज जी हा ही खंय तरी डोर टू डोर एका दिवपाची गरज हा, नाल्यार ती खंय तरी जी गार्बेज कलेक्टर हा तेका खंय तरी दिवपाची गरज हा, ना की ही लिटरिंग करपाची गरज हा. आणि ही जर प्रत्येक मनशान जर जबाबदारी घेतली तर हेशे गार्बेजीचो इशू जावचो ना. वता आसतना उजवे सायडीक पळयात किंवा दावे सायडीक पळयात, आमी एज अ ह्युमन बिईंग म्हणजे मनशांनी सेन्स ऑफ कॉमन सेन्स म्हणटा तो आसपाक जाय. सगळी कडेन गार्बेज जी ही उडयल्ली आसा त्या गार्बेजीक लागून एनवायरमेंटल जे वातावरण आसा ते डॅमेज जाता आनी ते मागीर म्हारग कोणाक आमकांच म्हारग जाता. सो आमी बिईंग अ सिटीजन कन्सर्न पयली जबाबदारी आसा की गार्बेज खंय उडोवपाक जाय, कशी उडोवपाक जाय. ना जाल्यार आमच्या पंचायतीन म्हणा, म्युन्सिपाल्टीन म्हणा, ह्या जे ऑथॉरिटी आसा तांकां वचून कंप्लेंट करपाक जाय की गार्बेज तुमी प्रॉपरली कलेक्ट करा म्हणून. तुमकां याद आसतली तुमच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही सगळ्यांक दाखयले की जेन्ना सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम रवींद्र भवनात जालो तेन्ना हांवें मुद्दम हो विशय काडिल्लो की हायवेचेर म्हणा, इंटरनल रोडाचेर म्हणा गार्बेज खूब पसरलेली आसा. टायमार तुमी म्हटल्यार ते बरोबर आसा. स्पेशली इट इज अ सिरियस एक गजाल जावन आसा. सिरियस गजाल कित्याक म्हणटा हांव, पावस आयलो ते गार्बेज जर खंयच्या पायपांनी म्हण आनी कितें म्हण चॉकअप जायत जाल्यार सगळें बुडोवन वचूंक शकता. अश्यो गजाली जाल्ल्यो आसा. मुंबय सारक्या शहरांनी तुमी पळयल्यात गार्बेजी मेळ्ळे म्हणा, डस्ट उडयल्ली म्हणा, तूं चॉकअप जावन पाणी सगळें वचून जावंक शकता. सो बिफोर द मान्सून द कन्सर्न ऑथॉरिटी, द कन्सर्न पंचायत, द कन्सर्न म्युन्सिपालिटी should look into it and start collecting the garbage or wherever it is, whether it is internal or whether it is highwayचेर म्हणा, whether it is surrounding of my area म्हणा, हे जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. रेंव काडपाक बंदी आसूनय बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाची संद दिवन कॅप्टन ऑफ पोर्टान हायकोर्टाच्या आदेशाचो अपमान केला. कांय अधिकारी पयसो खावन बेकायदेशीर वेव्हाराक पालव दितात. ह्या भ्रष्टाचाऱ्यांक सोदून काडून खर कारवाय करात, काँग्रेस फुडाऱ्यांनी मागलां. गोयच्या कांय काँग्रेस फुडाऱ्यांनी आयज व्हिजिलन्स डिपार्टमेंटात वचून रेंव वेवसायात चलिल्ल्या भ्रष्टाचारा विरोधात संचालका कडेन रितसर कागाळ नोंदयली. गोंयांत रेंव काडपाक बंदी आसतना रेवेचो धंदो बिंदास्त चल्ला. कॅप्टन ऑफ पोर्ट कारवाय केल्ल्याचे दाखयता, पूण अधिकाऱ्यांची बोल्सां गरम केल्या उपरांत रेंव जाय थंय पातळपाक दितात. आयकात एल्विस गोमसाचो आरोप. आमी पयर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सानूय गेल्ले. तुमकां खबर आहा की सँड एक्सट्रॅक्शन हो एक मेजर इशू जाल्लो राज्यान आनी हायकोर्टान सारक्यो इतल्यो ऑर्डरी दिल्या, क्लियर कट डायरेक्शनां दिल्या की सँड एक्सट्रॅक्शन बंद जावपाक जाय. ताका लागून ताणें कांय त्यो एक्सट्रॅक्ट करपाक उजार येता त्यो व्हडयो पळय आहा त्यो सीज करता कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स ऑफीस. आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की भायल्या भायर ते लाख रुपया घेवन सोडटा बी म्हणून. आमी पयर तांच्या ऑफिसान गेल्ले, कोण एक मनीस इन्फॉर्मेशन दिवपाक रेडी ना. म्हणजे कोण आशिल्ले संबंदीत ते सुद्दां नाच जाले खंय आमकां पळोवन. म्हणून आमी आज एक डिटेल हांचे कडेन कंप्लेन दिल्या, डायरेक्टराक पर्सनली मेळ्ळ्या आनी तांकां सांगलां की इमिजिएट हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. हायकोर्ट ऑर्डर कित्याक पाळिना, सिजर जाता त्यो भायल्या भायर रेकॉर्ड जनरेट करनासतना कित्याक सिजर करता, सोडटा जाल्यार रेकॉर्ड दवरिनासतना कश्यो सोडटा, कोण पयशे घेता आनी थर्ड पार्टी जे इनवॉल्ड आसा ते कोण कोण पार्टी ताजेर शोध लागपाक जाय न्ही. अरे इवन आतां एक कंटेम्प्ट पिटिशन पेंडींग आसा हायकोर्टान ह्याच मुद्द्याचेर आनी हायकोर्टान अशें स्ट्रिक्ट डायरेक्शनां दिल्ली आहा, दोन नोडल ऑफिसर अपॉयंट केल्ले आहा, एक नॉर्थ आनी एक सावथ, तरी सुद्दां कांय जायना. नोव्हेंबर एंड पर्यंत 2022 ऑलमोस्ट 101 वेसल सीज जावन आसल्यो. ताजे उपरांत ते आमचे RTIन मेळ्ळा आमकां. ताजे उपरांत आनीक 43 सिजर जाल्ले आहा ऑफिशियली. ताज्या भायर अशें अनऑफिशियली सिजर जाता आनी भायर अनऑफिशियली रिलीजूय जाता. म्हणजे कितें चल्लां? एक तर स्टेटीचे तुमी रिसोर्सीस काडून खाता कांय लोक, ठरावीक लोक, आनी वयल्यान एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ. हायकोर्टाचे ऑर्डरी अब्यूज करता तुमी, म्हणजे डिजोबे करता डायरेक्टली. यू डोंट केअर अशांतलो प्रकार हो आमी तांचे नदरेक काडला. इन कनायवन्स जे भायले मनीस आसा ते इन कनायवन्स विथ ऑफिशियल्स जे नोडल ऑफिसर आसा काय म्हाका खबर ना, पूण एटलिस्ट COP कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स डिपार्टमेंटांतल्याचेर आरोप जाता. गोवा 365 खातीर विन्सन रोसारियो आनी शिवानी सांगेलकार.
दिवचल तालुक्यातल्या वन मावळिंगे कुडचिऱ्या 6व्या आणि वेळगे पंचायतीच्या 5व्या प्रभागात आयज पोटवेंचणूक जाली. सोमारा निकाल लागतलो. मावळिंग पंचायतीत सगळ्यात जाणटो म्हूण वेचून आयिल्लो भागो वरक संवसाराक अंतरिल्ल्यान ही पोटवेंचणूक जाली. ही पंचायत दिवचल तालुक्यांत येता आसली तरी मये मतदारसंघात तिचो आस्पाव जाता. वेळगे पंचायतीत 307 जाल्यार वन मावळिंग कुडचीच्या पंचायत प्रभागाचो फुडार 485 मतदार निश्चित करतले. पयलीं 12 ते 17 मेरेन हांव निवडून येयल्लो तेन्ना जी कामां केला न्हू ताका लागून सगळ्यांनी म्हाका फुडें सर म्हटलं, राव म्हटलं, आनी ही सगळ्यांनी आतां म्हाका सपोर्ट करून भोवमतान हांव निवडून येतलो असो म्हाका विश्वास आसा. कितके वोटींग आसा हांगा 485 आसा. तो पयलीं तो भागो भैरवगड घातला न्हू तो एक्सपायर जालो, ताका लागून 6 म्हयन्या भितर परत इलेक्शन जाता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी निखिल जल्मी. कोट्यांनी पयशे मोडून फाटल्या वर्सा हाडिल्ल्या पोटहोल रिपेर ब्रिगेडात फुडल्या म्हयन्यात वाड जावपाची शक्यताय आसा. वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी दिल्ल्या येवजण्यांविशीं जागृताय करपा खातीर सीएमओच्या कार्यावळी वेळार जेट पॅचर प्रकल्पाक यशस्वी अशें म्हणत पीडब्ल्यूडीन आनीक यंत्रणा हाडटले अशी माहिती दिली. गोंयभरची फोंडकुलां बेगीन भरून काडपाचो उपाय म्हणून पीडब्ल्यूडीन ही मिशिनां हाडिल्ली. रस्त्यांची देखरेख करप सामकें कठीण जाला. हाका लागून पायलट प्रकल्पा खाला ही दोनूय मशिनां सुरू केल्यात अशी माहिती खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. प्रकल्पाक व्हड प्रमाणात यश मेळिल्ले पळोवन फुडल्या म्हयन्यात खातें अतिरिक्त मशिनां हाडटले अशी माहिती ताणें दिली. हे आमचे येणाऱ्या काळांतल्यो इनिशिएटिव्स आसा जे आमी करूंक सोदता. हातून आमचे मेन पॉयंट सेकंड पळयल्यार आमी जेट पॅचर इंट्रोड्यूस केलो गोंयांत. तुमकां खबर आसतलें फाटल्या दिसांनी खूब खड्डे पडून आमच्या रस्त्यार आमकां मेंटेनन्स करपाक डिफिकल्ट जातालें. सो आमी एज अ पायलट स्टडी म्हणून दोन जेट पॅचर फॉर एक डिस्ट्रिक्टाक हाडलो आनी ताजे आतां सक्सेस पळोवन आनी बरें मेंटेनन्स पळोवन आमी आतां ऑल ओवर द स्टेट जेट पॅचरान लार्जर स्केलीन ते करपाचें येवजिलां. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पिळगांवचे शांतादुर्गा देवीचे फामाद होमखण शुक्रारा रातच्या वेळार रमरमले. 50 वयर दोणांनी ह्या होमखणात वांटो घेतलो. 2 दीस कलश गांवांत भोंवणयल्या उपरांत हें होमखण पेट्टा. पळयात देवस्थानाचो अध्यक्ष पुंडलीक गांवकारान दिल्ली माहिती. न्यू वाड्यारसून वरगावसून गिमोण्या लास्ट सायडीक आमचो चांद सूर्या म्हणून आसता थंय लास्ट जे बसस्थान आसता थंय जावन मागीर तो डायरेक्ट येता आपल्या जी शांतादुर्गा देवस्थान आहा तेज्या मुखार आमची पेड आहा थंय येवन बसस्थान करता आमचो देव आनी मागीर थोड्या वखतान
साईबाबाच्या देवा कडसून जी संस्था आसता तो गाजेत घेवन येता. तो घेवन येयलो काय रातची 12 जाता. 12 जाली काय तो तेजी जे आंगा वयले हे आसता वस्त्र ती काडून आमी त्या हेका घालता वर्साक आमच्या. आनी मागीर होमखण पेडोवपाचें म्हटल्यार मागीर ते हे घेता आमचो तो मेन आसता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, श्वेता गांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. रिगनिंग वर्ल्ड चॅम्पियन रुद्राक्ष पाटीलान भोपाळांत ISSFच्या शूटिंग वर्ल्ड कपांत पदक जिखून लोकांचेर प्रभाव दवरला. 10 मीटर मिश्र एअर रायफल पंगडात नर्मदा राजू कडल्यान कांस्य पदक जिखल्या उपरांत ह्या भारतीय निशाणदारान आता 10 मीटर एअर रायफलांत कांस्य पदक जिखला. 19 वर्सां पिरायेच्या रुद्राक्षान फायनलीच्या दुसऱ्या अर्धात 262.3 गुण मेळोवन कांस्य पदक मेळयले. बहुत डिफ़िकल्ट था. कल का परफॉर्मेंस अच्छा था तो यूजुअली इतनी एनर्जी मेंटेन करना मेरे लिए मुश्किल होता है. तो लास्ट टाइम के मैचेस से मैंने थोड़ा सीखा था और इस मैच में मैंने थोड़ा बकल अप करने का ट्राई किया था. वो मुझे क्वालिफिकेशन में थोड़े टाइम तक आ भी रहा था, पर लास्ट में मैं वापस थक गया था. वहाँ पे फाइनल हॉल तक आने तक हमने अलग से प्रिपरेशन की थी थोड़ी, और यहाँ आने के बाद स्टार्टिंग में ऑब्वियसली इतना चेयर था, इतना प्रेशर था कि इतना हैंडल करने को नहीं हो रहा था. पर धीरे धीरे मैं यूज टू हो रहा था इस प्रेशर को, इस सिचुएशन को, एंड बाद में मुझे थोड़ा ईजी होने लगा था. पर तो भी हाथ मेरे बहुत कांप रहे थे और बॉडी हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो गया था. तो भी इट वॉज अ गुड ट्रेन. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आयतारा राज्यांत वारे गळपाचे आसले तरी हवामान गरम उरतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. दनपारचे चडावत तापमान 33 डिग्री जाल्यार रातचे तापमान 20 डिग्री सेल्सियस उरतलें. रातच्या वेळार मळबात कुपा दाटूक ना जाल्यार वारें गळोन वातावरण थंड उरतलें. ह्या काळात बोट दर्याक खाशेली शिटकावणी ना. गोवा 365च्या हाच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटले. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.